सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता आर्कांज पेरेरा आपली बरी भलायकी पासत खेरीत भाशेन सांगूंक लायता की तुमच्या मागण्यांनी आपणाची भलायकी आतां बरी आसा आनीक आपणा पासत मागीत राव म्हूण मागता. आमी तिचे पासत मागुया आनी तेची भलायकेन जो सुदार आयला त्या पासत देवाक आर्गां दिवया. दुसरें ते साव भेटयता देवाक आर्गां दिवन मॅगी रॉड्रिगीस देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात नेल्सी गुदिनो जॉश्विन रॉड्रिगीस. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता देवसा फ्रांसिस्को पेरेरा मोंतेरो आनी फामील दाबोली मिलाग्रीस गामा आनी फामील ह्या गोरब्यांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया, जांच्यो वस्तू सांडलेल्यो आसात तांचेय पासत मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन जेजूच्या जल्माची तयारी आमची बरी जावंक आमचेच पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी दारवाट्यार आसा, उमऱ्यार आसा जेजूच्या जल्माची परब म्हणू आनी जेजू आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आनी आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांक जल्मूंक देवाची खुशी करूंक आमी सदांच तयार आसूंक गरज. हीच कृपा आमकां ही भेटीन मागता आसतना जायते पावटी ही तयारी आमची भायलीच जाल्या वयली जाल्या असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तणावन सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू बेगीं ये, काळाव करिनाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसाव. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. दावीद सोंसणिकायेन आपल्या घरा जिवंक लागलो. ताच्या भोंवतणच्या सोर दुस्मानांच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयल्यो. तेन्ना राजान नातानान प्रवाद्याक म्हणलें, पोले देवदार रुखाच्या मोदेरां बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एके तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुजे मनांत आसा तें सगलें कोर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतलोय थंयचो आपोवन हाडलो.
लढाई करूंक तूं वेतालोय तितलेय गांवांनी हांव तुजे सांगाता आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळें तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसलें मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरशेक हांव एक देश दितलो आनी तेच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी तुंची ती आपलें बिराड करतली आनी जशी आदी म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळे दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बराबर सर्वेस्पोर कोलीत करता. सर्वेस्पोर तुका वोट करतलो. सर्वेस्पोर तुजे तावन एक गोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें गोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणें वचतली आनी तुजें शिवासन सासणां गोठ उरतलें. देवाचें उतर हें. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटोल्या. परतून म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकूण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. अशें तुवेंच सांगलाय. हांव वेंचून काडला ताचे कोडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सुपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारुणाचें कोडोप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट करतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. उद्गार. फांत्या वेलें ओरोण तूं सासणीक उजवाडाचो पोलजोल आनी बोगटीपणाचो सुर्या. कालोखांत आनी मोरणाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांचो बापूय जाकारियस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी
मागांत हावन ताणें बासायलोलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन भिरांती विणें आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा आब्राहामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घोराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एक बळवून तारुकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास धरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयांच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतुलय. पातकांचें बोगसणें दिता त्या तारणाची ओळख ताचे परबेक तूं दितलय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखान आनी मरणाचे सावळेन जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें भाव भयणीनो, निमणो दीस तयारेचो. आनी ह्या निमण्या दिसा तयारेच्या आयज मदयांनी जेन्ना आमी जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब मनयता, आमी आयज देवाचें उतर आयकता, देवाक घर बांदप. देवाक घर बांदपी दावीद पातशाय. आनी दावीद पातशाय खेरीत भाशेन बऱ्या व्हडल्या घरान रावपी एक सादो मेंढरां राखपी आसलो. तो देवान ताका राजा केलो आनी राजा कसो खरेंच ह्या संवसाराची राजवट कितें हें तो समजलो. ताचे लागीं राजवटकी आसा, ताचे लागीं फौज आसा, ताचे लागीं पर्जा आसा. तेच बरोबर ताचे लागीं रावपाक बरी पलास आसा. आनी देखूनच देवान जें कितें आपणाक दिलां तें देवाकूय परतून दिवपाक जाय हें समजून दाविदाची मांडणी देवाक मंदीर बांदूं. आयजूय जायते जाण मंदिरां बांदपाक सोदतात, पूण त्या मंदिरान आमच्या देव आसा काय? देव भितर ह्या मंदिरान येता काय? पूण देव मंदिरान भितर येवचे बदलेक आयज जें करून आमच्या भारत देशान घडटा, जें मंदिरां बांदपाचें एक षडयंत्र चल्लेलें आसा, तातूंत जायत्या लोकांक वो लोकां मदें दुस्मानकायो, धर्मा मदें दुस्मानकायो, हातून देव भितर कसो येतलो? दावीद पातशायान असलो फरक घडये करूंक ना, पूण तरूय आसतना देव दावीद पातशायाक हें भाग फावो करिना. चल म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, ना तूं न्हू, तूं बांदचो ना, तुजो पूत म्हाका मंदीर बांदतलो. पूण मनशांनी केल्ल्या मंदिरान हांव रावना. onटीच्या मंदीर म्हाका गरज ना. देवाक गरज आसा आमच्या काळजाच्या मंदिराची. आयज फकत पातशाय आनी हे जे वेगवेगळे दल परिशद येतात ते न्हू, पूण जण एकल्यान आमी देवाक मंदीर बांदपाक गरज. आनी जण एकलो आमी देवाक मंदीर बांदता तें फातराचें मंदीर न्हू, हें मंदीर आमच्या काळजाचें मंदीर. हे पासत आयज सांजे जेन्ना आमी येदी व्हडली समरमणी करता आमच्या भावार्थाची, जेजूच्या जल्माची, देव मनीस जावन आमचे सारको जालो, ही येदी व्हडली वीजबी आमी मनयता तेन्ना आमकां वचूलो बांद मंदीर, कर तयार मंदीर, तुज्या काळजाचें मंदीर, तुज्या कुटुंबाचें मंदीर. ताचे भायर तुवें वचपाक गरज ना. जरी तर जण एकल्यान आमी आमच्या काळजाचें मंदीर आनी आमच्या कुटुंबाचें, आमच्या घोराब्याचें मंदीर जेजूक आयज तयार केलें जाल्यार आख्ख्या समाजान, आख्ख्या राज्यान, आख्ख्या देशान आनी ह्या आख्ख्या संवसारान जेजू नव्यान आपुणूच जल्मतलो. तर हें करता आसतना बाकीत जें केल्लें आसा, प्रॉमिसीस ज्यो केल्ल्यो आसात देवान, त्यो आमचे मुखार दवरल्यात. जाकारियस जो ताचें तोंड बंद जाल्लें, मोनो जालोलो, कित्याक देवाची येवजण मानून घेवंक तो दुबावलोलो आनी खुणा कशी ताका हें मोनेपण फावो जालोलें. आतां भुरगो जल्मलो, भुरग्याक नांव दिलें आनी ताचें तोंड उगडलें, जीब सुटली
आनी तो उलयलो तो हें बाकीतूच सर्वेस्पराची वाखाणणी करून उलयलो. कित्याक जी भासावणी देवान पोरची सवें केल्ली आब्रामा वरवीं ती आतां शार्ती पावोंक येता. जेजू जल्मूक येता, देव मनीस जावंक येता आनी मनीस जावन सोडवंडार कसो आमकां सोडयतलो तेन्ना ताची वाट तयार करूंक म्हजो पूत जाकार्यास म्हणटा, बाळका म्हज्या, तूं ताचे फुडें वेतुलय. ही तयारी करपाक, ही वाट तयार करूंक आमी हो आख्खो आद्वेंताचो काळ भाव भयणीनो वावुरल्या. वेगवेगळे तरेन मागण्यांतल्यान वावुरल्या, थोडीं जाणां कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान वावुरल्यान. सगळीं घडी आमी कुमसार जावंक ना. घडी आमकां जायत्या जाणांक दिसता आमी पातकी न्हू, वो जायत्या जाणांक आमी दिसता तींच तीं पातकां, तेंच तें क्रिसमस, सदांचो क्रिसमस तो. घडी हें घडी आमी समजल्या. आनी जायतीं जाणां आमी घडी ही भितरली आमची तयारी पातक कुशीन काडून उडोवपाची, पातकाचें बोगसणें जोडपाची तयारी घडी आमी जायतीं जाणां करूंक पावूंक ना. तेच बरोबर आमकां भाग मेळ्ळा हे पावटीक रॅलिकेची दाखोवण जाता आसतना आमकां कुमसारां आनी कुमसाराच्या साक्रामेंताची समरमणी करूंक आमकां भाग मेळ्ळा, सयेक मेळ्ळा. जायत्या जाणांनी हो सयेक घेतला. देवाक आर्गां दिवया. ह्यो वाटो तयार करपाक जरी तर आमकां आपयल्यात जाल्यार जी भासावणी केल्या तातूंत आमचे दुस्मान जे आमचें निसंटन करूंक सोदता तांचेर जैत व्हरतलो म्हूण देवान भासायलां. घडये आजून पासून जायते पावटी आमकां दुबाव येतात जाकार्यासा भाशेन. खरेंच ही भासावणी खरी जातली? खरेंच आमच्या दुस्मानांक देव खाला उडयतलो? कित्याक आमकां दिसती पडटा ते भाशेन जे कोण निसंटन करतात, जे कोण दुस्मानकायो करून आमकां खाला उडोवंक सोदतात तेच वयर सोदतात. आनी जायते पावटी आमकां हेंय दिसती पडटा, हे जे कोण निसंटन करपी आसा तांकां वयर काडपी आमचेच बराबर भोंवतात ते मनीस. आमचो शेजारी, आमचो घरचो, आमचे बराबर वावर करपी हेच मनीस आयज जे कोण वायट आसात, आमचे दुस्मान आसात, तांकां वयर काडटात आनी आमचेरूच फाटल्यान सुरयो मारतात. हेंय आमकां दिसती पडटा. तेन्ना दुबाव. खरेंच हें बाकीत खरें जातलें जाल्यार जाकार्यास आमकां देख जावं दी, विस्वास धरूंक, दुबाव ना जावं. आनीक जे दीस आमकां सोडवणेचे येतात ते आमी आपुरबायेन, उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान, आमच्या काळजान आनी आमच्या कुटुंबाच्या काळजांनी आमी तो खरो करूंक हे भेटेंत आमकां ही कृपा मागुया. घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां लेटोवन प्रितीमेन दिल्यान मनशाच्या वावरांत जाता आमकां जिविताचो उंडस जातलो. सृष्टीच्या रोस्तारा आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखाचो सरत तुका दिता. दाख पालयेन दिल्यान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां विमान जाता. म्हज्या भावा भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोनवाळ्या बापा, आमी तुका ओपून दिता तीं दानां मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तीं बदलून आमकां दी. तीं आमी घेतलेले वरवीं आमचीं पातकां धुवन वचून
आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची महिमा नितोळ काळजांनी बगूंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं. ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तीच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपूर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू ज्योत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेकाय जाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना सोडवंडार येता. तुजे पासत म्हजे पासत येता. तुज्या कुटुंबा पासत म्हज्या कुटुंबा पासत येता. तुज्या म्हज्या राज्या देसा आनी ह्या संवसारा पासत येता. ताका घेवंक आमची काळजाची दारां उक्तीं करूंक, आमची कुटुंबाची दारां ताका उक्तीं करूंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता.
अशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवनाका. आमेन.
प्रार्थुया. मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या उपरीत श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळटा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समारंभूक ताच्या येण्याच्या ओतरेकांनी ह्या दिसाची दर एक करणी करूंक आनी दर एक घडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो आडूंक येता ती सर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज मोदयानीची समरंभणी 11:30 वाजता सुरू जाता. तशेंच उगडास करता जी कोण स्टार कॉम्पिटिशनान भाग घेता तांणी 7 वाजता तावन सुरू करून तुमची नखेत्रां इगर्जे लागीं हाडून घालूंक जाता. ताची जजींग मोदयानीच्या मिसा उपरांत जातलें आनी मोदयानीचे मीस जाल्या उपरांत आमी सगळीं थोडोसो वेळ बाराबर मेळून इल्लीशी चाव घेवन इल्लीशी केक खावन वेळ बाराबर सारतल्या. सगळीं आमी नातालांची तयारी आमची आयच्या दिसाक बरे भाशेन करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. G4 पेज नंबर 98. G4. पावसा वरी आसायलोल्या